लगभग 2000 वर्सां फुडें शुक्राराच्या दिसा दनपरा उपरांत 3 वरार चरित्रेंत एक महान घडीत घडलें. कलवरीच्या दोंगरार दोगां सोरां मोदें देवाचो पूत जेजू क्रिस्त मनशाच्या मोगा खातीर आपल्या जिवाचें बलिदान भेटयता. हे वर्त घडीत सवगडास काडना तो नियाळोवंक आनी आमचे जिणेक नवें प्रेरण जोडोवंक जेजूच्या मरणाच्या दिसा आमी हांगा आसां. जेजूच्या पाशांवाच्या ह्या प्राजीत काळार आमी हांगा आसां. जाणारी सांगतात देवाक आसलो पातकाचें कत नातुल्लो एकलो सुपूत पूण तो कस्ता वेडे नातुल्लो. God had only one son who was without a sin but never without sufferings. तेव्हा बापान आपल्या पुताक कुरीस दिवना मनशाची बाचावी करूंक धाडलो. कारण सांपेद्रू सांगता तुमचे पासून पयलें क्रिस्तान कश्ट सोंसल्यात ताजे मेटांनी तुमी चलच्याक ताणेंच तुमकां देख दिल्या. पेद्रूचें पयलें पत्र अध्याय 2 वळ 21. जेजूच्या कुर्साच्या कश्ट मुखार आमचे कश्ट कांयच न्ही. आज आमी ते नियाळया आनी जेजू परी आमचो कुरीस पुटलून धरून देवाची खुशी पाडया आनी सगळींच्या राजाची सुख जोडच्याक प्रयत्न करया. खुशी घे कुरीस तुजो पाटलाव कर मुजो. पयलेंच ते सांग जेजू मरणाचें फर्माण दितात. सुमेस्तांक बरें करीत गेल्ल्या सुमे जेजूक लोकांच्या मुखेल्यान थावन लाभलेलें इनाम कितें? मरणाचें फर्माण. पिलाता मुखार उबो रावल्ल्या जेजूक आमच्या सोडोनदाराक वंदन कर म्हणया. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता येसुमिया जेजू क्रिस्ता. कित्याक तुवें तुज्या पगेवंत कुर्सा वरवीं सोडयलाय सगळो संवसार. समतवाचे सुवार्तेंत अशें वाचता तर क्रिस्त म्हणटात त्या जेजूक हांव कितें करूं? विचारलें पिलातान. प्रधान याजकांनी आनी मादव्यारांनी जाप दिली ताका कुर्सार मार. ताचें रगत पडो आमचेर आनी आमच्या भुरग्यांबाळांचेर. तितल्यार पिलातान बारब्बासाक तांकां सोडून दिलो. पूण जेजूक जरबान मारून कुर्सार रोडच्याक सिपायांचे अधीन केलो. राग द्वेश मसोर मनशाक खंयचे गतीक व्हरून पायतात म्हणलें हें दृश्य आमकां शिकयता. जेजूच्या रागान बरयले सुदैव मुखेली. जेजून केल्लें कितेंच बरें पळोवंक शकले नात. बदलाक जेजूक लागड काडची मात्र तांकां दिसली एकच वाट. जिवीत दिवंक आयिल्ल्या जेजूक तांणी मरण वाचलें. बरें करनवेच्या जेजूच्या पाटलावदारांक आजून शिक्षा वाचून सांगची अखेर जावंक ना. कोडकारांची सेवा करच्या ग्रामस्टेन आनी ताचे पुता फिलीप आनी तिमोथेक जिवस उलपावचे मारिफात 1999 इसवेच्या जानेर 22 तारीखेर ओरिसांत थोड्या मुखेल्यांनी मरण वाचलें. सुम्या म्हज्या कश्टांत म्हज्या कुटुंबांत म्हज्या वाड्यांत म्हज्या फिरगजेंत हेरांनी बरें करतना तें बरें पळोवचें मौन म्हाका दी. तुमची जबाब सुम्या बरें मौन म्हाका दी.
सुम्या बरे मन म्हाका दी हेरांनी केल्लें बरेंपण पळोवंक सुम्या बरे मन म्हाका दी आमच्या राज्यकीय फुडाऱ्यांनी करचीं बरीं कामां पळोवंक सुम्या बरे मन म्हाका दी पवित्र सभेंतल्या मुखेल्यांनी करचीं बरीं कामां पळोवंक सुम्या बरे मन म्हाका दी पवित्र सभेंतल्या कुटुंबांतल्या संद्यांनी करचीं बरीं कामां पळोवंक सुम्या बरे मन म्हाका दी हेरांनी करचीं बरीं कामां पळोवंक इन्कार केल्ल्या खातीर सुम्या काकूळट आमची कर सुम्या काकूळट आमची कर सदैव माये मागतो उपकार कनसे गाय म्हज्या काळसां कुर्सार मेल्ल्या जेजूचेर Cristaso mundo cosoto adapso Visru kona zaito mit mernastolo Cristaso mundo Kavitahun kusa poryan moktane kelo Mogaso संस्कार ताणी मोगानं कानिलो क्रिस्ताचो मोतो दुसरे स्तेसांव जेजूच्या कंदार कुरीस दितात जुदे समाजांत अपराध्यांक दिवची कठीण शिक्षकांची कुर्साचें नालिसायेचें मारण असली शिक्षा बगोवंक तयार जावुल्ल्या आमच्या सुडवंदराक वंदन म्हणया आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करताव येसुमिया जेजू क्रिस्ता कित्याक तुवें तुज्या भगवंत कुर्सा वरवीं सोडयलाय सगळो संवसार समदेवाच्या सुवार्तेंत आमी वाचताव ताच्या मुखल्यान दिंबियांनी पडोवन ताची केळकुळां करनात ते म्हणूंक लागले नमान सुदैवांच्या राया आनी ताचेर ते तेंपी उडयताले शिकी ताच्यो केबडयो कर्ण जातस रक्तां भरसेलो तांणी काडलो आनी तांचेच वस्तूर ताका न्हेसोवन ताका ते कुर्सार मारूंक व्हरून गेले कुर्सार मरण पावची व्यक्ती शिरापलेली जावं म्हणून जुदेवांची पाथयेनी अशेल्या शिक्षाची चड लजेचे आनी नालिसायेचें वसन दुसरें ना देवनिंदा उलयतल्यांक मोयजेचे नियम शस्त्र पाडिनातल्यांक आपुणूच राय म्हणटल्यांक कुर्साचें मरण फावो ती शिक्षा येजूदेवांचे विकाळ चिंताप आमच्या सौम्यान अकमनाचो सलवणेचो अपराधाचो कुरीस वेंगलो आनी आपल्या मरणा जिवंतपणा वरवीं कुरीस जैत असो आनी देवाच्या बेसांवाचो निशाणी केलो बिहारांतल्या बाप क्रिस्तुदासाक वणाचो जोलो घालून गळ्याक वणाचो जेलो घालन विणगो कर्ण पुरसांव काडलो क्रिस्ताच्या नांवान वखमान स्विकार केल्लो तो आजुनी जेजू क्रिस्ताचे मिसांव त्या गांवांत मुखारून आसा तुमच्या पसूत पयलें क्रिस्तान कस सोंसल्यात ताच्या मेठांनी तुमी सलछाक ताणेंच तुमकां देख दिल्या म्हणली सांपिद्रूचीं उतरां आमची कश्ट दूख अकमान सोसूंक प्रेरण जावं तुमची सवाप जेजू सोसूंक म्हाका बोळ दी जेजू सोसूंक म्हाका बोळ दी हेरांनी दिवची निंदेची उतरां जेजू सोसूंक म्हाका बोळ दी तांणी करची अकमान हाडची कामां जेजू सोसूंक म्हाका बोळ दी तांणी दिवचो कुरीस जेजू सोसूंक म्हाका बोळ दी म्हजें नांव पाड करचे खातीर तांचें साधन जेजू सोसूंक म्हाका बोळ म्हज्या दी कश्टांत सोस्तीक जायनातल्या खातीर जेजू सोसूंक म्हाका बोळ दी म्हजे कश्ट सोस्तेकायन सोसूंक इन्कार केल्ल्या खातीर सोम्या काकूळट आमची करी सुम्या काकूळट आमची कर सदैव माये मागतो उपकार खंयसय गाय म्हज्या काळजांत कुर्सार मेल्ल्या जेजूचेर देखूंक ना येदोळावे भोगूंक ना असलो आपणिमो चिकूंक ना देखूंक ना येदोळावे भोगूंक ना असलो आपणिमो Jesus permit-mo Jesus permit-mo Turn
नासलो घड नासलो उंचायेक मेळ नासलो जेजूचो अपरिमो. तिसरेच ते साव जेजू पयले पोटी कुर्सा पोंदा पडटा. मनशांनी दिल्लो कुरीस जेजू कितें करता ताका धरणीक शेवटिता. कुर्सा पोंदा पडुल्ल्या आमच्या सम्याक वंदन म्हणया. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता येसुम्या जेजू क्रिस्ता. कित्याक तुवें तुज्या भगवंत कुर्सा वरवीं सोडयलाय सगळो संवसार. सांत लूक सुवार्थेकार आमकां सांगता आपली वाट धरन जेजू आनी ताचे धर्मदूत मुखार वेताना तिसरो एकलो म्हणालो, सैबा हांव तुजो पाटलाव करतां, पूण पयलें वचून म्हज्या घरांत आसलेल्यांक हांव आदेवस म्हणून येतां. जेजून तांकां सांगलें, नांगराक हात दवरून वा नांगराक हात दिवन पाटी पडयतलो देवाच्या राज्याक योग्य न्ही. जरबादाच्या मारांनी जुदेव मुखेल्यांच्या तापडांनी शिपायांच्या निश्ठुरायेन तकल्लो जेजू कुर्सा पोंदा पडटा. कुरीस वोवन सलचे तितलें बोळ ताका ना. मनशा सैमान बिलकुल ना. पूण तो तांचो रावोंक ना. तो उठलो आनी सोलोंक लागलो. कुर्सा पोंदा पडलेलो जेजू म्हाका शिकयता, पडचें मनशा सैम, पूण उठोन चलचें दैवीक सैम. पडतना निराशे जायनाये, बगा नव्या बरवशान आनी पातयेन उठोन चलचें. चवथ्या शतमानांत सागोस्तीन कोटिजिनी जिवन आत्मीक काळोखांत लोळतालो. पूण नव्या बरवशांत उठोन चलतस एक दीस तो सांत जालो. आज ताका पवित्र सभेचो दोतोर वा शिकोणदार म्हूण उलो करता. जिणयेंतल्या विविध कुर्सा पोंदा पडटना निराशी जायनासतना कंगल जायनासतना नव्या बरवशान उठोन चलोवंक सोम्याची कृपा मागें. तुमची जबाब, सोम्या तुजेर हांव बरवसतां. सोम्या तुजेर हांव बरवसतां. रिणाच्या ओज्या पोंदा पडटना सोम्या तुजेर हांव बरवसतां. वायट सोयेंचे मुठींत अडसतना सोम्या तुजेर हांव बरवसतां. दुसऱ्यांनी म्हाका वायट करूंक पास म्हणटना सोम्या तुजेर हांव बरवसतां. दादल्या स्त्रिये मदें दुबाव उपजतना सोम्या तुजेर हांव बरवसतां. जिवितांत कश्ट अनवरां येतना सोम्या तुजेर हांव बरवसतां. पिडा दूख निरुद्योग म्हणल्या कुर्सा पोंदा पडटना सोम्या तुजेर हांव बरवसतां. हांव पडटना उठोन चलनासतना निराशी जाल्ल्याक सोम्या म्हजी काकूळट करी. सोम्या काकूळट आमची कर. सदैव माये मागता उपकार तुमचे काय म्हज्या काळजान कुर्सार मेल्ल्या जेजूचे रे. आयक म्हजी मागणी सोम्या देवा. उदार काळीज तूं दी म्हाका आयच्या दिसा. आय मुझे मागणे सोम्या देवा. उदर काळी तूं दी म्हाका आयच्या दिसा. सोतेंच तें साव जेजू आपले दुखेस्त मायेक पळयता. जेजूक आपल्या जिणयेंतल्या कसना वेळार चड बुजवण मेळिल्ली कोणा थावन आपले सुमगाळ आवय थावन. आपल्या आवय थावन बुजवण जोडून आसच्या जेजूक वंदन म्हणया. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता येसुम्या जेजू क्रिस्ता. कित्याक तुवें तुज्या भगवंत कुर्सा वरवीं सोडयलाय सगळो संवसार. सांत लूक सुवार्थेकार आमकां सांगता, मरी आनी जुजे आपल्या पुता जेजूक तेंपलांत भेटोवंक वेल्ल्या वेळार सिमियोन तांकां आशिर्वाद दिलो आनी मरयेक ताणें म्हळें, पळय देवान ह्या बाळाक मनशांनी तिरस्कार करचो एक गुर्त कसो नेमला आनी एक दूख एक दारीचे तलवारी परी
तुजें काळीज फापसितलें. कलवरीचे वाटेर निष्ठूर लोकां सांगता कुर्साचें मरण मरोंक वेच्या जेजूक ताची मोगाळ आवय भेटता. मोरये मायेक आपल्या पुताची ही स्थिती पळोवन कितें भोगलें ना जायत. खंडीत दूख एकदारीचे थलवारी परी तिचें काळीज पपसिल्ले परी जालें आसतलें. जेजवानी मोरी दोगांय मौनपणी देवाची कुशी जावं म्हणालीं. आपल्या भुरग्यांची परिस्थिती पळोवन रडची आवय बापूय उणी नांत. ती एक आवय म्हणटा, म्हज्या पुताच्या वायट साली वरवीं आमकां रावूंक बिडार ना, जिवंक पेज ना, कोणा लागीं सांगचें म्हूण कळना. आमाली पुताचें वर्तन पळोवन एक बापूय केसेंच उतारिनासतना सुस्कारण दोळ्यांनी दुकां गळयता. आपल्या पुताच्या कस्ता वेळार देवा लागीं चड लालेवन मागली मोरी वडिलांनी आपल्या भुरग्यांच्या बरे बुद्धी खातीर दिसपट्टें मागचें म्हूण शिकयता. तुमचे जबाब तुजे लागीं परत हांव येसुमिया. तुजे लागीं परत हांव येसुमिया. आमच्या भुरग्यांचे बरे साली खातीर तुजे लागीं परत हांव येसुमिया. आमच्या कुटुंबांतल्या सगळ्यांच्या बऱ्या फुडारा खातीर तुजे लागीं परत हांव येसुमिया. वायट संवयेक संपडलेल्या आमच्या भुरग्यांक तांकां त्या वायट संवयेंतल्यान सुटका मेळचे खातीर तुजे लागीं परत हांव येसुमिया. डिप्रेशनाक टेन्शनाक वचून वखद घेवन सुस्त जाल्ल्या आमच्या भुरग्यांच्या बऱ्या भलायके खातीर तुजे लागीं परत हांव येसुमिया. आमच्या भुरग्यांनी वडिलांचें उतर आयकून मानगौरव दिवचे खातीर तुजे लागीं परत हांव येसुमिया. सोमयेंतान पवीस सभेंतान पयस केल्ल्या सर्व भुरग्यांनी फाटीं सोमयेंतय येवचे खातीर तुजे लागीं परत हांव येसुमिया. कश्टा दुखांत तुजी कुशी पाडी नातिल्ल्या खातीर सुमिया काकूळ तामची करी. सुमिया काकूळ तामची कर. सदी माये मागता उपकार तुमचे गाय म्हज्या काळसांत कुर्सार मेल्ल्या जेजूचेरी. रोडोमेल्या आमी सोमेस आपले मोरिया कापयता. येवन रड्यातीच्या सांगाता जेजू मोकुजार उंकडटा. 25 दिसांव सिरेनो सुसेमाव जेजू कुरीस वोवंक कुमो करता. कुडींत दसकस जाल्ल्या जेजूक देवाच्या पुताक कोणें कुरीस व्होवंक कुमोक दिली. सिरेन गांवच्या सिमाव सांगता सोमकोवच्या जेजूक वंदन म्हणया. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता येसुमिया जेजू क्रिस्ता. कित्याक तुवें तुज्या भगवंत कुर्सा वरवीं सोडयलाय सगळो संवसार. सांग लूक सुवार्थेकार विशीं कितें सांगता तें आयकुया. जेजू घेवन वयता आसतना सिरेन गांवचो सिमाव नांवाचो नाडा गेल्लो तो ते वाटेन पाटी येतालो. तो तांकां मेळ्ळो. ताका तांणी धरलो आनी जेजू फाटल्यान कुरीस घेवन वचोंक ताच्या कांतार तो दिलो. कस्तोवच्या लोकांची दया पावुल्लो जेजू आतां एक सुरो कस्तता. रडतल्यांची दुकां ताणें पुसुल्लीं. कुरड्यांक दिश्ट, केप्प्यांक आयकशें, मोन्यांक उलयशें, आंधळा पांदळ्यांक बरी भलायकी ताणें दिल्ली. हेरांचे कुमके गेल्ल्या जेजूक सिरेन गांवच्या सिमावन जड्यासो कुरीस वोवंक कुमोक दिली. रडतल्या एक सोऱ्या निराधारी अर्धी अडचणीन संपडलेल्यांक कुमकेचो हात दिवंक जेजू म्हाका उलो दिता. एका दिसाळ्या पत्रार अशें एक बोर आयलेली आसा. दोनी हात नातुल्लो 13 वर्सांचो 6वे क्लासीन शिकचो एक भुरगो आपल्या पांयांनी विविध रितींची पिंतुरां सोडून विकून मेळ्ळलो
15,000 रुपये कश्टतल्या मनशांक अनवरान संपडलेल्यांक तो धाडटा. इतल्या उदार मनाच्या भुरग्याक आतां काळजांत एक बुराक पडून लगभग 4 लाख रुपये गरज पडल्या. येदोळसू सबारां ताच्या कुमकेक आयल्या. हेराचे कुमकेक तूं दाव, तुजे कुमकेक देव हेरांक धाडटलो म्हणटा सिमांव सांगता चलचो जेजू ही कृपा मागया. तुमची जबाब सुम्या तांकां सांगात दिवंक म्हाका बोवाळ दी. सुम्या तांकां सांगात दिवंक म्हाका बळ. पिडेस्त भावा भयणींक सुम्या तांकां सांगात दिवंक म्हाका बळ दी. आस्पत्रेंत दुडू फारीक करूंक जायनासलेल्यांक सुम्या तांकां सांगात दिवंक म्हाका बळ दी. आपलेस म्हणलें घर बांदूंक पेसाडतेल्यांक सुम्या तांकां सांगात दिवंक म्हाका बळ दी. भुरग्यांच्या शिकपाक आदार नातल्ल्यांक सुम्या तांकां सांगात दिवंक म्हाका बळ दी. आपल्या भुरग्यांची खाजर करूंक तांक नातल्ल्यांक सुम्या तांकां सांगात दिवंक म्हाका बळ दी. दिसपडतो ग्रास जोडूंक तांक नातल्ल्यांक सुम्या तांकां सांगात दिवंक म्हाका बळ दी. विविध गरजा अकांतांनी सांपडलेल्यांक सुम्या तांकां सांगात दिवंक म्हाका बळ दी. हेरांची दुकां पुसूंक गडाई केल्ल्याक सोम्या काकूळ आमची करे सुम्या काकूळ आमची कर. सदैव माये मागतो कारकिनसे गाय म्हज्या काळजान खुर्सार मेल्ल्या जेजूचेरी. तुझ्या ल्हाना भावरां कितें तुमी केलें म्हाकाच तुमी केलें. म्हज्या ल्हाना भावरां कितें तुमी केलें म्हाकाच तुमी केलें. सवेस्ते साव वेरोनिका जेजूचे मुखामोळ पुसता. हेरांचे कश्ट पडून पयलें मोवाळचें कोणें, दादल्यान वा स्त्रीन? दोगांय आसतलीं. पूण जेजूच्या कुर्सावाटे वेळारूय 4 फावटी स्त्रियांचो उल्लेख आसा. तांतली एकली वेरोनिका. तिच्या तुवाल्यान आपलें मुखामोळ पुसून आजच्या जेजूक वंदून म्हणया आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता सुम्या जेजू क्रिस्ता. कित्याक तुवें तुज्या भाग्यवंत कुर्सा वरवीं सोडयलाय सगळो संवसार. बऱ्या समार्याकाराच्या ओपारींत जेजूची उतरां सांलूक सुवार्थेकार अशें पिंत्रायता. शेकी स्वराच्या हातीं सांपडलेल्या मनशाचे ते वाटेन वेतालो एक समार्याकार. तो ताचे ससी पावलो आनी ताका पळोवन सुरसुरलो. लागीं सरन ताच्या पांयांक तेल आनी वायन ओतून ताणें ते बांदले. उपरांत ताका आपल्या जानवराचेर बसून एक छत्राक व्हरून गेलो आनी थंय ताची जतन केली. जुदेव समाजांत दादल्या स्त्रियेन परगट एकामेका आपटचें वा उलोवचें आडवरलेलें. दादल्या मुखार तिणें येवचें बरी ना. पूण जेजूच्या मिसावांत ताणें स्त्रियांक दादल्या समान जावन लेखिल्लें. देखून आतां वेरोनिका म्हणली स्त्री जेजूचेर दया पावता. ताचें गमान भरलेलें मुखामोळ ती पुसता. आपल्या सुडवंदराची दया चिंतिल्ल्या तिका ताणें वर्तें आशिर्वाद दिलें. आमच्या दीस जिंद क्रिस्तवाचे सबार आसरे आनी आस्पत्र्यो आसात. थंयसर आसच्या जेजूचे मुखामोळ पुसचे दादले आनी स्त्रियो सबार आसात. प्रत्येक जावन वेरोनिका म्हणली आमची धर्मीक भयणी, नर्सां, आंकवारी, विधवी, काजरी स्त्रियो कितली नांत. स्त्रियांक मान आनी गौरव दिल्ल्या जेजू तावनो स्त्रियांक मान दिवंक शिक्या आनी जेजूच्या ल्हान भाव भयणीचें मुखामोळ पुसची वेरोनिका जावया. तुमची जबाब जेजू म्हाका गौरव दिवंक शिकय. जेजू म्हाका गौरव दिवंक शिकय. म्हज्या आवयक, जेजू म्हाका गौरव दिवंक शिकय. म्हज्या पत्नीक,
जेजू म्हाका गौरव दिवंक शिकय म्हज्या भयणीक जेजू म्हाका गौरव दिवंक शिकय म्हज्या इश्टिणीक जेजू म्हाका गौरव दिवंक शिकय म्हज्या घरांत आसच्या कामेलीक जेजू म्हाका गौरव दिवंक शिकय म्हज्या दुवांक जेजू म्हाका गौरव दिवंक शिकय समाजांतल्या सर्व स्त्रियांक जेजू म्हाका गौरव दिवंक शिकय सबार पावटी स्त्रियांक फोवतो मान दिनातल्याक सुम्या काकूळ तामची करी सुम्या काकूळ तामची कर सदैव माये मागता उपकार किनसे गाय म्हज्या काळजान कुर्सार मेल्ल्या जेजूचे जेजू आपयता जेजू आपयता म्हाका तुका गोपातल्या जेजू आपयता. सत्वेस्ते साव जेजू दुसरे पावटी कुर्सा बंदा पडता. देवाचेर अखंड भावार्थ असलेल्या व्यक्तीक देवसराच्यो थाळण्यो लागीं आसतात. आपल्या बापाची कुशीक मान घालून कुरीस वावूंच्या जेजूक अस्कत काही सड जाली. तो परत पडलो. कुर्सा सांगाता उठोन सोलोंग पेसाडच्या जेजूक वंदन म्हणया. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता इसुम्या जेजू क्रिस्ता. कित्याक तुवें तुज्या भाग्यवंत कुर्सा वरवीं सडयलाय सगळो संवसार. सांव पाऊल कुरीन घरां बरयल्ल्या दुसऱ्या पत्रांत आपणाक लाभलेले कश्ट कितले म्हूण सांगता. लेख नातलेले मार हांवें केल्यात. 3 पावटी म्हाका रोतांनी मारलां. 1 पावटी म्हाका फतरायलां. 3 पावटी म्हजें तारूंक फुटलां. 1 रात आनी 1 दीस दर्याच्या उदकांत हांव उरलां. जायते म्हज्या पैण आनी म्हजे वयर आयलेले आपाय कितले म्हूण सांगचे. जेजूक मेळिल्ल्या मारांसो दगदवणेसो आनी नालिसायाच्या उतरांचो विवार सुवार्तेकार लेख दवरन बरयनात. पूण इजाया प्रवाच्या मारिफात आमी जेजूचे कश्ट समजता. हांवें म्हजें तोंड फातरा भाशेन घट केलां. हांव लजेक पडचो ना म्हूण हांव जाणा. इजायेचो ग्रंथ अध्याय 50:7. कश्टां वयर कश्ट येताना जेजू ते नाका म्हूण दावलो ना. बगर ते ताणें स्विकार केले. जशें मेस्त्रेक तशें ताच्या सिसांक स्वार्थे खातीर कश्ट सुखचें नांद म्हणलें सांव पावलची जिणी स्वस्थ करता. कश्टां वयर कश्ट पिडे वयर पिडा सलवणे फाटल्यान सलवण येताना कुर्सा बंदा कुस्टूंचो जेजू म्हणटा भिये नाकात, धैर्य घेया. हांवें संवसाराचेर जैत वेलां. तुमची सवा तुजेर हांव पातयेतां येसुम्या. तुजेर हांव पातयेतां येसुम्या. म्हजें काम सलवणी देखताना तुजेर हांव पातयेतां येसुम्या. म्हजें बिझनेस व्यापार वहिवाट नुकसाणेक पावतना तुजेर हांव पातयेतां येसुम्या. पिडा आमच्या घरांत सुख नासतना आयलेल्या वेळार तुजेर हांव पातयेतां येसुम्या. मरण आमच्या घरांत येताना तुजेर हांव पातयेतां येसुम्या. हातींदरलीं कामां अर्द्यार रावताना तुजेर हांव पातयेतां येसुम्या. समस्यांनी रेवडोन खंयचे कुशीन गुंचे म्हूण समजनातल्या वेळार तुजेर हांव पातयेतां येसुम्या. आकांतक परिस्थिती भिरांकुडीतीन आयलेल्या वेळार तुजेर हांव पातयेतां येसुम्या. संवसार झुजाची मोडां उपजल्ल्या वेळार तुजेर हांव पातयेतां येसुम्या. तरातरांचे कश्टांत आमच्या घरांत घराबागला रावलेल्या वेळार तुजेर हांव पातयेतां येसुम्या. जेजू कश्टां नसतानी तुजे ससी हांव येनातल्याक सुम्या काकूळ तामची करी. सुम्या काकूळ तामची कर. सदैव माये मागता उपकार खंयसी गाय म्हज्या काळजांत कुर्सार मेल्ल्या जेजूचेर. जेजू
सोम्या आता पातकार ओढता जिनी बदलू खंडे निश्चय सिरता बोगोस माका जेजू तुझी काकूक मागता पातकामोची आईच्या सोडता कोंडी सोडता. 28 जेजू जेरुजलेमाच्या स्त्रियांक बुजयता. कस्ता नसतांत हर एक व्यक्ती हेरांतावन कितें आशेता? बुजवण, समाधानाची 2 उतरां. पूण कुर्सा वाटेर वेगळेंच घडलें. जेजू आपले कश्ट सोंसता आनी रडच्या स्त्रियांक बुजयता. रडतेल्यांक बुजोवच्या जेजू वंदन म्हणया आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता. येसुम्या जेजू क्रिस्ता, कित्याक तुवें तुज्या भगवंत कुर्सा वरवीं सोडलाय सगळो संवसार. सुवार्थेकार लोक आमकां सांगता जेजू आपलो कुरीस घेवन समकतना व्हडयेक लोकांचो मोव जेजू फाटल्यान वेतालो. तांचे मदल्यो थोड्यो स्त्रियो जेजू खातीर रडतल्यो आनी विळाप करताल्यो. जेजून तांकां सांगलें, जेरुजलेमाच्या दुवानो म्हज्या पासत रडा नाकात, पूण तुमच्या पासत आनी तुमच्या भुरग्यां बाळा पासत रडा. सुवार्ता परगड करच्या कामांत जेजूक आनी ताच्या शिसांक आपल्या दुडवा बदकान गरजो सुदारसूंचो सबार स्त्रियो आसुल्ल्यो. ही तांच्या मोगाच्यो मेस्त्री आनी सोमी अकमानाचें मोर्न मोरचें कशें देखतालीं. पूण ज्या कोणा खातीर तीं रडलीं ताचे तावन तांणी बुजवण जोडली. एकामेकाचें वजें ववया म्हूण तसां पावलं. हेरांच्या कश्टांत तांकां बुजयतना आमीच बुजवण जोडता. आपणाचे दीस पडटे हजार रितीचे कुरीस घेवन कुर्सापोंदा कश्टोवच्या संवसारांत कश्टोवच्या सबारांक जेजू क्रिस्ताचे ह्यास आस बुजयतात. एकसुरांचे कश्टतेल्यांचे अस्केद्याचे बुजोवणदार ते जाल्यात. सोमयाच्या नांवान ताचें काम करना ताच्याच उतरांनी हेरांक समाधान करच्या ह्या जगांक आमी बरें मागया. नेणाऱ्यांक आनी सुकोवन पडलेल्यांक कनवळाई दाखोवंक आमी प्रयत्न करया. तशेंच नेणाऱ्यांक आनी सुकोवन पडलेल्यांक समेस्तांक कनवळाई दाखोवंक सच्चा ह्या जगांक सांबाळ म्हणून देवा लागीं मागया. तुमची जबाब सुम्या तांकां सांबाळ. सुम्या तांकां सांबाळ. तुज्या नांवान लोकांची सेवा करच्या समेस्त ह्या जगांक सुम्या तांकां सांबाळ. तुजें उतर धैर्यान परगड करच्या ह्या जगांक सुम्या तांकां सांबाळ. दुबळ्या धाकट्यांक आदार जावच्या समेस्त ह्या जगांक सुम्या तांकां सांबाळ. रडतेल्यांची दुकां पुसून तांकां बुजवण दिवच्या ह्या जगांक सुम्या तांकां सांबाळ. समर्पित जिणे जिवन तुका साक्ष दिवच्या ह्या जगांक सुम्या तांकां सांबाळ. आमच्या फिरगस विगारांक सुम्या तांकां सांबाळ. तुज्या मणेऱ्यांक फावो तो मान गौरव दिनातल्याक सुम्या काकूळ तामची करी. सुम्या काकूळ तामची कर. सदैव माये म्हाका उपकार कसले काय म्हज्या काळजांत कुर्सार मेल्ल्या जेजूचे. वयला तुजेशी बापा मुजा काळीज उगडपून तुका बरवसून तुजेशी आयला बापा आशिर्वादी म्हाका. हांव
तुझेशी बापा मोजा काळी जुडपून तुका बरवसून तुझेशी आयला बापा आशीर्वादी म्हाका. नवेंच ते सांग जेजू तिसरे पावटी कुर्सा बंदा पडता. जेजू क्रिस्ताच्या कुर्साच्या कश्टांच्या मरणा वरवीं आमकां बाछावी लाभली. पूण ही बाछावी फावो सांगू तो कितलो कश्टलो. कलवरीचे वाटेर कुर्साक पटलो धरना 3 पावटीन तो पडलो. म्हज्या मोगान बरोवन कस्तूंच्या जेजूक वंदन म्हणया. आमी तुका नमस्कारांनी प्रणिपात करता येसुमिया जेजू क्रिस्ता. कित्याक तुवें तुज्या भाग्यवंत कुर्सा वरवीं सोडयलाय सगळो संवसार. जेजू क्रिस्त सर्वेस्पर असो सेवाक जावन कशें कश्टलो म्हणून जेजूच्या सोडूणे 700 वर्सां आदीं जियेल्लो इसाया प्रवादी प्रवार करून सांगता. म्हाका मारतेल्याक हांवें म्हजे पाट दाखयली. म्हजें काडवडतेल्यांक हांवें म्हजे पोले दाखयले. केण्ण्यांनी तिंपये मुखार हांवें म्हजें तोंड लिपोवंक ना. इजाये सुग्रंथ अध्याय 50 वळसो. मेटामेटांक जेजूचे कश्ट सडले शिवाय उणें जालें नात. तो जल्मताना आराम जाले कश्ट ताचें परगट जिणे वेळार बोळ जालें. आनी आतां कलवरीचे वाटेर ताका कुडीन अस्कत करूंक पावले. पूण इसाया प्रवाद्यान सांगले भाशेन आमचो सोमी आपल्या कश्टांनी कितलो समाधानी आनी स्वस्नीक. पडल्या जाग्यार तो तुजे आनी म्हजे विशीं चिंता. पातका वरवीं दांपुल्लें सर्गीचें दार आपल्या रक्ताच्या वरवणे वरवीं उक्तें करच्याक तो आपलें बोळ एकठांय करून उठता आनी चलता. जेजू परी आपल्या भुरग्यांच्या बऱ्यापणा खातीर कश्टोंची उडिलां आनी मलगडी घेतली नात. कुर्सापंदा कश्टोंचो जेजू वडिलांची असली परिस्थिती पळोवन सांपावला मारिफा सांगता. भुरग्यानो तुमच्या आवय बापायक काळजावन चला हें तुमचें कर्तव्य. एफेसकारांक बरयल्लें पत्र देश वळख. जेजूच्या थाळ्याक पाळो दिवया. तुमची जबाब हांव तांचो मोग करतां. हांव तांचो मोग करतां. म्हाका जल्म दिल्ल्या वडिलांचो हांव तांचो मोग करतां. म्हजी जतन घेतिल्ल्या वडिलांचो हांव तांचो मोग करतां. म्हाका मोगान सांबाळलेल्या म्हज्या आवय बापायचो हांव तांचो मोग करतां. खंयचे रितीन तांचे ऋण फारीक करूंक जायनाशिल्ल्या वडिलांचो हांव तांचो मोग करतां. म्हज्या वडिलांक मान दिवन फाटीं फुडें केल्ल्याक सुम्या काकूळ तामची करी. सुम्या काकूळ तामची कर. सदैव माये मागता उपकार तुमचे काय म्हज्या काळजांत प्रसार मेल्ल्या जेजूचे. जिणेच्या सर्दिसांनी सोम्याच्या त्या मेठांनी समकोतलो हांव गायनांनी. जिणेच्या सर्दिसांनी सोम्याच्या त्या मेठांनी समकोतलो हांव गायनांनी. दवेंच ते सांग जेजूक विणगो करतात. अडवरलेलें फळ सावना आपलें विणगेपण लिपोवंकू आदावून येवेन जाणवाई जोडली. पूण सगळ्या मनशां कुळाचेर तांच्या पातका वरवीं विणगेपण आयलें. देवा मुखार विणगो जाल्ल्या मनशांचो मान दंपूंक आयलेल्या जेजूक मनशान विणगो केलो. ह्या स्थितीर तरी म्हजो मोग करच्या जेजूक वंदन म्हणया. आमी तुका नमस्कारांनी प्रणिपात करता येसुमिया जेजू क्रिस्ता. कित्याक तुवें तुज्या भाग्यवंत कुर्सा वरवीं सोडयलाय सगळो संवसार. सांसू हांव सुवातेकार आमकां सांगता. शिपायांनी जेजू कुर्सार मारल्या उपरांत तांची आगोस्त्रां घेतलीं आनी ताचे 4 वांटे करून एकल्याक एक वांटो घेतलो. ताचो दोगलो वयर तावन सकयल म्हणसर शिवण आसतना एक सारको विणुल्लो देखून तो घेवन ते म्हणाले
वो आमी पिंसो नाका पूण सोडती घालून तो कोणाक वेता तें पळोवया. जेजू विणगो करतस आपूण नवाड दीस जाता म्हणलें सूख चिंता पजू देवांचें. वयर तो सकयल पर्यंत एक सारको विणल्लो ताचो दोगलो कोणाचो म्हूण कन्न घेवची तान आनी अबलेश ह्या पातकी मनशांची. हाय मनशा, तुमचो कितलो विणगो जेजूक विणगो करूंक तूं भायर सरलाई. ह्या तुज्या विकाळ करणे वरवीं तूं कितलो विणगो म्हूण सर्वांक दाखयताय. तुज्यो खोट्यो आलोचनो धरून काळीस तूं कोण म्हूण संवसाराक परगडतात. पवित्रत्म्याची मंदिरां तुमी म्हणटा पवित्र पुस्तक. असले मंदिरांक म्हणजे जेजूच्या भाव भयणींक खबरो उलोवन तांचे मुखामळ मळाक तांचे मुखामळाक करी पुसूंक प्रयत्न करचे म्हणे नांत. पत्रांनी वॉट्सॅपांनी युट्यूबांनी सामाजीक जालतालांनी खबरो करना संवसारा मुखार विणगे करूंक पेसाडचे कांय उणें नांत. हेरांक आत्मान करचें सगळें साधन म्हजें विणगेपण दाखयता. हेरां विशीं गरजे बायलो खोडी काडना नाका जाल्लें गाजवणो तांचें नांव पाड करच्या कामाक वेच्या की तांचे विशीं बरें उलोवन म्हजें विशाल आनी सेवेचें जीवन प्रगट करचें कितलें बरें. तुमची जबाब सुमया म्हाका शिकय. सुमया म्हाका शिकय. हेरांच्या व्यक्तित्वाक मान दिवंक सुमया म्हाका शिकय. हेरांच्यो वायट खबरो करून अपप्रचार करिनासतना रावोंक सुमया म्हाका शिकय. हेरांनी केल्लें आसा तें उणेंपण गुप्ती ताका कळोवंक आनी ताचें मन परिवर्तन करूंक पेसाडूंक सुमया म्हाका शिकय. हेरांनी केल्लें बरेंपण परगट करूंक सुमया म्हाका शिकय. हेरांच्यो गरजे बायल्यो खबरो उलोवचें बंद करूंक सुमया म्हाका शिकय. नालिसाय वळख जाल्ल्या मनशांक परत नालिसायक लोटिनासतना रावोंक सुमया म्हाका शिकय. हेरांच्या वैयक्तीक जिणयेक स्वार्थान आनी मोसान भरोवन हांवें दूख काडलेल्याक सुमया काकूळ तामची करी. सुमया काकूळ तामची कर. स्तुती माये मागता उपकार कनसे काय म्हज्या काळजान कुर्सार मेल्ल्या जेजूचेर. सावळें रावून तरी विशेवाका मेळटा. आमचे सगळे आमच्या बऱ्या थंयसर आमकां कळटा. क्रिस्ता कुर्सा आमारुका पडलो गलाय सोम्या. सर्वांक होगडाक भावो तुका आसन जालाय देवा. आसन जालाय देवा. 11वें साव जेजूक कुर्सार किळयतात. जेजूच्या रक्तान तानिल्ल्या सुदेव मुखेल्यांची निमाणी आशा कितें जेजू कुर्सार मारची देखून ताका दोगां स्वरां मदें अपराधी जावन किळयलो. पूण ह्या कुर्सार तावन व्हडलें सास्तीक जिवीत. कुर्सार मारूंक आपले हात आनी पांय आनी कूड ओपून दिल्ल्या जेजूक वंदन म्हणया. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता येसुम्या जेजू क्रिस्ता. कित्याक तुवें तुज्या भगवंत कुर्सा वरवीं सोडयलाय सगळो संवसार. सामार्क सुवातेकार जेजूची कुर्सा किडवणी अशें विवारिता. उपरांत गोलगोता नांवाचे सुवातेर ते जेजूक हाडून आयले. उपरांत तांणी ताका कुर्सार जोडलो. जेजू सांगाता दोगां सोरांकी कुर्सार मारले. एकल्याक ताच्या उजव्याक आनी एकल्याक ताच्या दाव्याक. आनी ते वाटेन वताले ताची निंदा करताले. सांजुवांव सुवार्थेकार आमकां सांगता तो आपल्या मदें आयलो आनी ताचे स्पर्शेन ताका घेतलो ना. प्रधान याजकांक फरिजेवांक पिलाताक आनी हेरांक जेजूची खरी वळख जाली ना. निरपराधी तो तरी दोगां अपराधांनी स्वरां मदें जेजू कुर्सार किळावन
ताकाय अपराध्यांनी सोर केलो. नियमशास्त्र शिकयलेल्यांक आनी तें आसा तशें पाळटल्यांक, पवित्र पुस्तक वाचतल्यांक कितें सत नीत आनी न्याय म्हणल्याची विसर पडली. कोलकाताच्या भगवंत मदर तेरेसाक हे सोम्याची इतली वळख मेळ्ळी. ताका तिणें दुबळ्या धाकट्यांतय देखलो. ह्या सोम्या खातीर तिणें सबार ह्या सोम्या खातीर तिणें संवसारभर आश्रय उगडले. आमच्या शेजारा आसलेल्यांची वळख धरना. बऱ्या मनशाच्या भाव भयणींनी सबार आश्रय उगडना. निराशितांक सांबाळना जेजूक मान आनी गौरव दिला. सुदैवांच्या मुखेल्यांत परी बऱ्यापणाक दोळे दांपोवन ते क्रुसांवच्या बदलाक तें पळोवन प्रगट करया. तवळ आमकां सास्तीक बाचावी मेळटली. तुमचे जबाब सोम्या हांव निचेव करतां. सुम्या हांव निचेव करतां. कठीण मन आसूं आनी धर्म काळज असो जावचो ना म्हण सुम्या हांव निचेव करतां. सदांच तुजी वळख धरतलो म्हण सुम्या हांव निचेव करतां. म्हाका बरें केल्ल्या उपकारी मोन दाखयतलो म्हण सुम्या हांव निचेव करतां. तुज्या ल्हान भाव भयणींक आदार जातलो म्हण सुम्या हांव निचेव करतां. कश्ट तेल्या नश्ट वळख जाल्ल्या म्हज्या भावा भयणीक आदार जातलो म्हण सुम्या हांव निचेव करतां. रडतल्यांक बुजयतलो म्हण सुम्या हांव निचेव करतां. निराधाऱ्यांक आदार जातलो म्हण सुम्या हांव निचेव करतां. म्हज्या गर्व आनी अहंकारान तुजी वळख धरूंक सुकिल्ल्याक सोम्या काकूळ तामची कर. सुम्या काकूळ तामची कर. सदी माये मागता उपकार कनसे काय म्हज्या काळजान कुर्सार मेल्ल्या जेजूचेर. सुम्या मुझा बाबा कुर्सार कित्या कुंकोळता तुझे कशे पर्याय करू कशी देव तुका सहाय कशी देव तुका सहाय. 12वें सांव जेजू कुर्सार प्राण करता. जेजू क्रिस्ताचें गलरेपण संपूर्ण जावन कुर्सार जेजू क्रिस्ताचें गलरेपण संपूर्ण जावन खंयसर प्रगट जालें. कुर्सार ताणें प्राण करतना कुर्सार उमकळोन म्हज्या बापया खातीर मन पावल्ल्या जेजूक वंदन म्हणया. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता येसुमिया जेजू क्रिस्ता. कित्याक तुवें तुज्या भगवंत कुर्सा वरवीं सोडयलाय सगळो संवसार. स्वार्थेगर सामार्क जेजूच्या मरणाचें घडीत अशें विवारिता. सुमार 2 जाताना सगळे पृथ्वेचेर काळोख पडलो आनी 3 वरां पर्यंत उरलो. वरान 3 जाताना जेजून व्हडल्या ताळ्यान बोब मारन प्राण केलो. तेव्हा देवळाचो पडदो वयर तावन सगळा पर्यंत पिंजून 2 फाळीं जालो आनी कुर्सा मुखार उबो आसलेलो शतपती जेजू मेल्ली रीत पळोवन म्हणालो, हो मनीस निसावन देवाचो पूत. सगळें राष्ट्र नासवचें बदलाक एकल्यान मरचें बरें म्हूण कैफासान वाकमूल वाचल्लें. पूण एका मनशाचें हें मरण सगळें सुदेव राष्ट्र मात्र न्ही सगळो संवसार बचाव करूंक शकलें. जैतान मरणाक गिण सोडलें अशें जेजू क्रिस्ताच्या भाग्यवंत आनी कुर्साच्या मरणा वरवीं ताणें सगळो संवसार सोडयलो. नलिसाचो कुरीस मानाचो संकेत जालो. सलवणेचो कुरीस जैताचो मुकुट जालो. मरणाचो कुरीस जिवंतपणाची वाट जालो. जेजू क्रिस्ताच्या कुर्साच्या नांवान अकमान कश्ट दूख आनी निमाणें रगत वारिल्लेली ताची भाव भयणी आज मार्तिरां सावन परजळटात. धाकल्याक सांबोस्त्यांव, सा लोरेस, सा पोलिकार्प, सा मारिया गोराती म्हज्या पासोत अकमान दोगदोणी बगोवंक तुमकां मेळत जाल्यार तुमी कितलीं भागी म्हणलो सोमी.
ताच्या खातीर निस्वार्थी आनी समर्पीत जिणी जिवंक आमकां उलो दिता. तुमची जबाब सुमया तुज्या कुर्साक पटलून धरता. सुमया तुझ्या कुर्साक पटलून धरता. कंत बेजाराई सडताना सुमया तुझ्या कुर्साक पटलून धरता. पिडा शिडा येताना सुमया तुझ्या कुर्साक पटलून धरता. जिणयेंत निराशी जाताना सुमया तुझ्या कुर्साक पटलून धरता. मोरणाचें बें दिसताना सुमया तुझ्या कुर्साक पटलून धरता. तुका साक्ष रावंक अवकाश मेळटाना सुमया तुझ्या कुर्साक पटलून म्हज्या धरता. कुटुंबाचे समस्ये सोडताना सुमया तुझ्या कुर्साक पटलून म्हज्या धरता. वावरा जाग्याचे समस्ये सोडताना सुमया तुझ्या कुर्साक पटलून धरता. जिवितांतली दूख अडसयताना सुमया तुझ्या कुर्साक पटलून धरता. कुर्सातावन हांवें सुखारी मारिल्ल्याक सुमया काकूळ तामची कर. सुमया काकूळ तामची कर. सदी माये मागता उपकार तुमचे गाय म्हज्या काळजान कुर्सार मेल्ल्या जेजूचे. नमः तुका पवित्र नमः तुमच्या मोगाळ गुता. नमः कुर्सा जैते वोता नमः कुर्सा आमच्या सोम्याच्या. 13वें साव जेजूची निर्जीव कूड मुरयेच्या उस्क्यार. सैमा प्रमाणे आनी सडावो सावन तरणाटो पूत वादू आपल्या आवय बापायक मातयेक पायतात. पण आवय बापायकच आपल्या तरणाट्या भुरग्यांची कूड मातयेक लावंक मेळत तर तांचे आकलास कोण समजत. असली स्थिती आतां मुरयेक जाल्या. मुरये उस्क्यार विशय घेवच्या जेजूक वंदन म्हणया. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता येसुमिया जेजू क्रिस्ता. कित्याक तुवें तुज्या भगवंत कुर्सा वरवीं सडयलाय सगळो संवसार. जेजूच्या मरणा उपरांत कितें घडलें म्हूण सुवार्थेगार मातेव अशें विवारिता. सांज जाल्या उपरांत अरिमातेसो एक ग्रेस्त मनीस जुजे नांवाचो मुखार आयलो. तोय जेजूचो एक सेस. तो पिलातासो गेलो आनी ताणें जेजूची कूड मागली. जेजूची कूड ताका सोडून दिवचें म्हूण पिलातान हुकूम दिली. जुजेन ती कुर्सा वयली देंवोवन नितळ सणाच्या लुगटान गुटलायली. जेजून आपल्या मरणाचे घडये कुर्सातान मुरये लागीं म्हणलें, स्त्रिये पळय हो तुजो पूत. आनी मोगाच्या सिसाक म्हळें, ही तुजी आवय. जेजू प्राण करतस खंडीत जावन कुर्सा बगलेन उबी आसलेल्या मुरयेच्या हातीं जेजूची कूड ताणें दिली. मनशाच्या निश्ठुरायेन बेसान जाल्ली आपल्या पुताची निर्जीव कूड पळोवन मुरये कितें बगलें ना जायत. आपल्या तरणाट्या निरापराधी पुताचें मरण आनी गायांनी भरिल्ली ती कूड हें सगळें तिणें देवाचे कुशेक कल्तीमान घालून स्विकार केलें. जेजून आपणाकच पातकी लोकां खातीर मोडलो. ताची मोडलेली कूड जिवीत दिवची जिवंतपणाची कूड जावंक पावली. पातकान गर्वान आनी दुस्पनकायेन भरलेल्या संवसारांत बाचे विधींच्याक जेजू मोडलेलो देव पूत जालो. आपणाच्या भुरग्यांच्या पोशणा खातीर, शिकपा खातीर, भलायके खातीर, तांच्या बऱ्या फुडारा खातीर, तांच्या बऱ्यापणांनी बऱ्या सगळ्या जिविताच्या संतोशा खातीर जिणयेच्या लांबायेक आवय बापाय आपणाकच मोडटात, कश्टिकतात, आपणाकच ती मोडून दितात. आमचे खातीर मोडलेलो सो मोग आनी सॅक्रिफीस अनुभव करया. तुमची जबाब सुमया आमकांच आमी मोडटल्या. सुमया आमकांच आमी मोडटल्या. आमच्या वडिलांची जतन करच्या पासत सुमया आमकांच आमी मोडटल्या. आमच्या आवय बापायच्या बऱ्या सुखा संतोषाच्या जिविता पासत सुमया आमकांच आमी मोडटल्या. आमच्या कुटुंबाच्या एकवटा पासत सुमया आमकांच आमी मोडटल्या. आमच्या फिरगजेच्या बऱ्यापणान एकवटा पासत सुमया आमकांच आमी मोडटल्या. आमच्या समाजाच्या आणि राष्ट्राच्या उदरगत्या पासत
सोम्या आमकांच आमी मोडटल्यांव सर्व लोकांच्या बरेपणांनी उदरगते पासत सोम्या आमकांच आमी मोडटल्यांव हेरांच्या बरेपणा खातीर म्हाका सामे मोडोंक सलवल्ल्याक सोम्या काकूळ आमची घरी सोम्या काकूळ आमची घर सदी माई मागता उपकार कनसे काय म्हजे खालसा कुर्सार मेल्ल्या जेजूची री जेजुराचे पासून आपलो जीव दिला रगत आपले विक्रांत मोजो केला ताच्या मोरी घृतो दिला बोगसाणी ताच्या झिलये मोना सुगीचे झिले 14 जेजूची कूड निके पितात मरण पावुल्ल्या व्यक्तीची कूड निके पोवची गडी देव दुखाची पूण सर्व क्रिस्तांवाक ती प्रभुशाची कारण मेल्ल्या मोदें प्रथम जामिनी कसो जेजूची निके पिल्ली कूड पुनर्जिवंत जाली पुनर्जिवीत असो बरवसो दिवच्या जेजूक वंदन म्हणया आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता येसुम्या जेजू क्रिस्ता कित्याक तुवें तुज्या पगेवंत कुर्सा वरवीं सोडयलाय सगळो संवसार स्वार्थेकर समातेव आमकां सांगता अरिमातेयाच्या झुजेन जेजूची कूड आपणाक म्हण कडपांत पकोवन केल्ल्या नव्या फोंडांत दवरली आनी समाधीच्या तोंडाक ओडली शिळा लोळोवन तो घरा गेलो पूण मोरी मगदलेन आनी ती दुसरी मोरी थंय पोंडा समकर बसोवन आसली हें जेजूच्या हे संवसारी जिणयेचें अंतीम पॉयंट ही सेरेमनी चलोवंक ताची म्हणली भोवतोडी मात्र थंय आसली तांणी तांच्या मोगाच्या मेस्त्रेक अंतीम विदाय मागलो ती रडली तांकां निराशा भोगली तांचो मेस्त्री आनी ना म्हूण तांकां दूख भोगलें पूण हें दूख आयताराच्या फांत्या परार संतोश जावन मरण आसलें तें जिवीत जावन बदल्लें मरण म्हळ्यार क्रिस्तांव बाबत्यांची प्रक्रिया कशी आसची म्हूण जेजूचें मरण आनी ताचे निकेपाची रीत आमकां सांगता मरण सासणाच्या जिविताचें दार हे वरवीं आतांनी बांदिनातलो सासणाचो निवास आमकां सर्गार तयार जाता देखून क्रिस्ता थंय मरण पावल्यान ती सुभागी क्रिस्त सांगात आमकांय एक दीस मरोंक आसतलें त्या मारिफा सर्गार रिगोंक गरज आसची तयाराय करया आमच्या कुटुंबांत वाड्यांत फिरगजेंत मरण येताना बरवशाच्या दोळ्यांनी पळोवंक बाबर्ताचो आधार मागया तुमची जबाब सोम्या आमकां सर्गाक पावय सोम्या आमकां सर्गाक पावय तुजे सांगता बागी मरण मरोन सोम्या आमकां सर्गाक हे संवसारी बागेवंत जिणी जियोना सोम्या आमकां सर्गाक पावय तुजेर पातयेवन जियोना सोम्या आमकां सर्गाक पावय बरें कर्न वायट संडून सोम्या आमकां सर्गाक पावय कश्ट येतल्या एकामेका आदार दिवना सोम्या आमकां सर्गाक पावय ससनाच्या जिनियेचो बरवसो उणो केल्ल्याक सोम्या काकूळ आमची घरी सोम्या काकूळ आमची घर सदी माये मागता उपकार तुमचे काय म्हजे काळसान कुर्सार मेल्ल्या जेजूची तुम सोम्या बरवसो तुम सोम्या बरवसो रक्षक दैदिसो जियेसुजा जैदिसो क्रिस्त आमचे पसोत कलतो जालो कुर्साच्या मरणापर्यंत प्रार्थुया येसुम्या जेजू क्रिस्ता येसुम्या जेजू क्रिस्ता ह्या प्रार्थेच्या काळार ह्या शुक्राराच्या ह्या बागी दिसा तुवें चलयली ती कुर्सा वाट बगल्ले आटे विटे आमी नियाळ्ळे आमचे जिणेचे कश्ट आनी कुरीस सबार पावटी स्विकार करूंक आमकां कश्ट जातात
पूण तुजे कश्ट आनी कुर्सा वाटणी आळतना आमचे कश्ट कांयच न्ही म्हूण आमकां भोगता. ह्या कुर्सा वाटेच्या नियाळान आमचे कुरीस मोगान बापाचे कुशे कल्तीमान घालून घेवंक आमकां शिकय. हे वरवीं आमी नितळ सावन तुवें बसयलेल्या सगळींच्या सुखाक आमी पावतल्या. तूं जियेतेने रास करताय ससनाच्या ससनाक आमेन. पाप सेपाचे येद्या बसोत आमी मागया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें रास आमकां येवं, तुजी खुशी सर्गार जाता तशी संवसारान साव. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षितांव तशी आमची पदकां बगोस आनी आमकां ताळणेत पडोव दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरी कृपेन बरयले सुमी तुजे सांगता स्त्रियां भितर तूं सदैव सदैवी पावल जगूची जेजो. भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पाप्यांक खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या घडये. महिमा बापा आनी पुता आनी पवित्र आत्म्याक जशी आदी तशी आता आनी सदां सर्वदा. अमेरिका इस्रायल आनी इरानामध्ये उपसरलें सूज विकिन्स रावंच्या इराद्या बसोत गल्फांत सगळें शांती समाधानाचें वातावरण रुता जावंच्या इराद्या बसोत आमी मागया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें रास आमकां येवं, तुजी खुशी सर्गार जाता तशी संवसारान साव. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षितांव तशी आमची पदकां बगोस आनी आमकां ताळणेत पडोव दिनाका पूण वायटांतले आमकां नमान मरी कृपेन बरयले सुमी तुजे सांगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे खुशीचें जेजो. भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पाप्यांक खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या घडये. महिमा बापा आनी पुता आनी पवित्र आत्म्याक जशी आदी तशी आता आनी सदां सर्वदा. आमेन. ऑनलाईन कुर्सावाट करतल्या सर्व भक्तिकां बसोत आमच्या इराद्या बसोत आमच्या कुटुंबाच्या इराद्याने ते साव बसोत संगतास परीक्षा बरयतल्या सर भुरग्यांच्या ते साव बसोत आमी मागया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें रास आमकां येवं, तुजी खुशी सर्गार जाता तशी संवसारान जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षितांव तशी आमची पदकां बगोस आनी आमकां ताळणेत पडोव दिनाका पूण वायटांतले आमकां नमान मरिये कृपेन बरयले सुमी तुजे सांगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे खुशीचें जेजो. भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पाप्यांक खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या घडये. महिमा बापा आनी पुता आनी पवित्र आत्म्याक जशी आदी तशी आता आनी सदां सर्वदा. आमेन. Acela servespora mucha barosha Ita tumboca culda Nitul sam kau lalita tuja mai pasan Ata kurma kanita Acela servespora mucha barosha Ita tumboca culda Nitul sang kau lalita tuja mai pasan ata kurma kanita Mogal puta soven angvar mori आशीर्वादी राम भगवंत कुर्साचे कुरवेन निवराम का आमचे देवा आमच्या निस्मरणात बापाचे आणि पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन.